Time and again, God calls, forms, and sends people for the ministry of service. All the three readings of today testify to such calling. On this solemn occasion, let us raise our hearts and minds to God in prayer that after the exemplary life of Saint Francis Xavier, we may have enough grace and enlightenment to do what Jesus did in our personal lives, in our families and our society, and in the church. तुमकां पळोवन आमी खुशाल. आयच्या दबाचीक परबेच्या दिसा सगळ्यांक तुमकां उनवणीत येवकार. मोगाल भावा भयणीनो, आज आमी व्हडा दबाच्यान आनी काळजाचे भोगतीन बागीवंत फ्रांसीस शावेराची दबाचीक परब संभरमता. आमच्या गोंयच्या सायबाचें फेस्त. हे दबाचीक संभरमणेक आमचो विशय जेजून केला तशें बागीवंत फ्रांसीस शावेराची देखीन आमी करुया. आयच्या पयल्या वाचपान आमी जेरेमियास प्रवाद्याच्या आपोवण्याची खबर आयकतले. देवान विचून काडलेलो मनीस फकत एक मातयेचें आयदन न्हय आनी ताचे भितर देवान उंचा मोलाचो तेवो घातला म्हूण बागीवंत पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपांत रुजू करता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू ब्यास्तर जाणांक आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोंगरांनी गांवांनी पाठयता. आपणे केलां वो करचो आसलो तें करूंक आग्रो करता. बावतिस्मा वरवीं आमी त्रिपेट कार्याची भागीदारां जाता. तें म्हटल्यार याज्ञिकी, प्रवादी आनी राजकी. ह्या वरवीं आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां. बागीवंत फ्रांसीस शावेर जावन आसा आमकां एक नमुनो ह्या कार्यांत भागीदार जावच्या. तर ताचीच कृपेन देवाचो आदार मागुया की आमी सदांच जेजूचे खरे पाटलावदार जाव आनी अणभवलेलो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. परत एक पावट हे समोरमणेन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. एकेरीत मागणे उत्सव 25 रॅलिकांची दाखोवण 2024 आनी आमी चलत आयल्या आनी वचून चलता ती परिशदीक वाट मनान धरून तयार केलां. ह्या वेळार सगळ्या भावार्थांक आमी हे मागणे हांगासर करुया आनी हे ओत्मीक तयारेक आमी सुरवात दिवया. सगळीं उबी रावन बरोबर हे मागणे आमी करुया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बायगेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसां पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शिव वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रॅलिकांचे दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवासो दितली शिव वर्तमानांची उर्बेवून परगटणारां आमकां कर. आमेन.
मोगाच्या बाबा भयणीनो, 9 दिसाची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या पोरबे दिसाक आमी आसा. बागेवन फ्रांसीस शावेर अब्रिलाचे 7वेर 1506 वर्साक एका आस्तीक घोराब्यान तो जल्माक आयलो. व्हडल्या कुळीचो जाल्ल्यान आवयन बापायन ताका घोरा आपले शिकोप दिलें आनी उपरांत पॅरीस विद्यापिठांत ताका पाठोवन दिलो. थंय ताका लॉयलाचो इनास सांपडलो आनी आख्खो संवसार तूं जोडून पूण तुजो ओत्मो इबाडलो जाल्यार तुका कित्याक उपकारता. हीं उतरां परत परत फ्रांसीस शावेराच्या कानार सादयतालो आनी फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत बदल्लें आनी जेजूचो उर्बेवंत सैनीक तो जालो. मायाचे सोवेर 1542 वर्सां तो गोंयांत पावलो. आपल्या हातांत धाकटुली गांठ घेवन रस्त्या वेल्यान तो भोंवतालो आनी भुरग्यांक एकठांय करून तो तांकां इगोर्जेन व्हरतालो आनी व्हडा मोगान तांकां भावार्थाची सोजमणी दितालो. 1545 वर्साक तो सेलावांक गेलो. उपरांत मालाका, जापानाक आनी शेवटी चायनाक लिपचोऱ्या वेताना डिसेंबराचे 3 1552 वर्साक तो सोंपलो. मोगालिस्तानो, भोवमानेस सबस्त्यांव मास्कारेनस बारोडाचो बिस्म ह्या मिसाच्या बलिदानांत मुखेल येजमोनपण चलयतलो आनी सोहो बलिदानान हेर बिस्म वांटो घेवपी हे भाशेन आसात. भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डियाल फेराव गोंय दामाचो आर्चबिस्म, भोव मानेस ऑल्विन बरेटो सिंधुदुर्गचो बिस्म, भोव मानेस थियोदोर मास्कारेनस दाल्तोंगाचो बिस्म, भोव मानेस आलेशो दास नेविस डायस पोर्ट ब्लेराचो एमेरिटूस बिस्म. जेजू खालतिकायेच्या आनी सेवेत साखरेच्या फुडारीपणाची शिकवण आपल्या दिसपट्ट्या जिविताचे देखींतल्यान शिसांक दितालो. जी शिकवण जेजून आपल्या शिसांक दिता ती तो आपुणूच पाळटा. निमाण्या जेवणार आसतना आपूण देवा थावन आयला आनी देवा विशीं वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठ्ठा, आपले आवरण काडटा, आपल्या पेंगटाक एक रुमाल बांदता आनी एका तोस्तांत उदक वतून आपल्या शिसाचे तो पांय धुता. गुरू आनी सोमी जावनूय एका चाकराचो जेजू वावर करता. शिसाचे पांय धुवन जाले उपरांत तो तांकां सांगता, हांवें तुमकां केला तशेंच तुमीय एकामेकाक करात. हो जावन आसा ह्या वर्साचो गवळीक विशय. हीच साधन्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेवंक आदार दितलो जेजू ह्या वेळार ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां अनुभवंक मेळटलो. तर आमची काळजां मनां तयार करुया आनी कुशालकायेन आमच्या बिस्माक यादनिकाक येवकार दिवंक आमी गीत गावया. देवाचे वेदी सोरी सोगली उबी रावया.
याज्ञिकांक मोटवाशांक आनी आमा सोमेस्तांक येवकार दितलो. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक देव बरो दीस दिवं. 9 दिसांची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज व्हडे खुशालकायेन आनी भोक्तीन भाग्योंत फ्रांसीस शावियराची दोबाजीक परबेच्या समारंभान वांटो घेवंक आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या. जेजून केला 9 दिसांनी आमच्या जिविताच्या वेगवेगळ्या बाजूंचेर देवाच्या उतराचो उजवाड आमी सोदल्या उपरांत आतां ह्या परबेच्या मिसान वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या. सगल्यांक तुमकां आमचो मायेमोगाचो आनी उनुनीत येवकार. आमी खरीत भाशेन येवकार दिता आयच्या दोबाज्याच्या येजमानाक भोव श्रेश्ठ सेबास्टियांव मास्कारेन्हस बारोडाच्या बिस्पाक, गोंयचो पुत्तो साश्टीच्या कामोर्ली गांवांत जल्मल्लो आनी वाडलोलो. उपरांत पिलार संस्थेन रिगून तिचो सोर वडील पासून जावंक पावलोलो. ह्याच वर्सा फेब्रेराचे 18 तारखेर ताका बिस्पणाची माखणी फावो जाली आनी आतां तो हुशारकायेन बारोडा दोर्म प्रांतांतलो गोंवळी बाप कसो वावुरता. आमच्या उल्याक कान दिवन ह्या मिसाची येजमानकी चलोवंक आनी आमकां देवाचें उतर परगटूंक तो तयार जालो देखून आमी ताका काळजांतान दिन वाचता. ताचे कुशीक आसा ताचो खाशा भाव बिस्प तेओदोर मास्कारेन्हस, जाका बिस्पणाची ऑर्द मेळ्ळ्यार सुमार 9 वर्सां जालीं. गेल्ल्या ब्रेस्ताराक पापसायबान ताका झारखंड प्रांतांतल्या दाल्टोनगांज दियोसेजीचो बिस्प कसो नोमियाल्ला. आमची परबीं तुका बिशप तेओदोर. ह्या दोगांय भाव बिस्पांक येवकार दितना आनीक एकल्या तेच पिलार संस्थेच्या बिस्पाक बिशप आलेक्स डायसाक आमी येवकार दिता. 34 वर्सां भर अंदमान आनी निकोबार आयलँड्सांतून बिस्पणाची सेवा केल्या उपरांत आतां तो गोंया ताका फावो आसलेलो विसो घेवंक आयला. लास्ट बट नॉट द लिस्ट बिशप ऑल्विन बारेटो आमच्या शेजारच्या सिंधुदुर्ग दियोसेजीच्या गोंवळी बापाक पळोवन आमी संतोसता. ताकाय आमचो उनुनीत येवकार दिता. तेच परी हांगा आसलेल्या सगल्या आमच्या याज्ञिकांक, मोठवाशी भाव भयणींक आनी तुमा सोमेस्तांक गोंया भायल्या आनी संवसारांतल्या चारूय कोणशांतान आयलेल्यांक आनी खरीत भाशेन सिंधुदुर्ग, बेलगांव आनी कोल्हापूर वाठारांतल्या चलून आयलेल्या सगल्या यात्रेकार भाव भयणींक आमचो उणुनीत येवकार. आमचो खरीत येवकार सगल्या आमच्या राजकीय अधिकाऱ्यांक, मंत्र्यांक, आमदारांक आनी सगल्या सरकारी आनी नागरिकी अधिकाऱ्यांक सगल्यांचेर तुमचेर भाग्योंत फ्रांसीस शावियराचे मोजतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो. My dear brothers and sisters, it is my joy and privilege to extend a warm and hearty welcome to all of you. After a 9-day-long spiritual preparation, we have come together to celebrate the feast of Saint Francis Xavier with our usual devotion and joy. A cordial welcome to all of you, very especially to the chief celebrant of today's feast mass, Most Reverend Sebastião Mascarenhas, Bishop of Baroda, a son of Goa and a member of our beloved Society of Pilar. He was ordained bishop just over 9 months ago. By his side is his own brother, Bishop Theodore Mascarenhas, also of the Society of Pilar, ordained bishop in 2014 and appointed just last week as the new bishop
of Daltonganj in the state of Jharkhand. We have also with us Most Reverend Alex Dias, the Bishop Emeritus of Port Blair, who also belongs to the Society of Pilar, and who has returned to Goa after working indefatigably for 34 years as a bishop in the Andaman and Nicobar Islands. Last but not the least, we welcome also another son of Goa who is now serving as the bishop of our neighboring diocese of Sindhudurg, Most Reverend Alvin Barreto. A hearty welcome to all the priests, religious, and laity of this archdiocese present here, as well as all the other pilgrims who have gathered here from other parts of India and indeed from the rest of the world. A loving and a special welcome to all those who have come on a walking pilgrimage from Sindhudurg, Belgaum, and Kolhapur, not to speak from different parts of India. We also extend a cordial welcome to all our civil authorities, ministers, MLAs, and government authorities present here, both from the center and from the state. We are indeed happy to have you, and we invoke God's abundant blessings upon all of you. Without more ado, I now invite Bishop Sebastião Mascarenhas to lead us in the solemn liturgy of today. सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजून केलां तशें आमी करुया. जेजून सगल्यांक एकठांय केली, कोणाक भायर रावंक ना. जेजू गरजेवंतांक पावलो, आपलेंपण दवरूंक ना. आनी जेजून सगळ्यांक बोगशिली, कुर्सारतावन आपल्याक मारलेल्यांक पासून बोगशिली. आमी अशोक्त मनशां. आमी घडये जायते जाणांक भायर रावले आसतले. आमी घडये आपलेपणान दुसऱ्यांक पावोंक ना आसतले. आतांच हांगाच बसून कितल्या लोकांचो राग आमच्या काळजांत आसतलो. आमचे दोळे बंद करुया. थोडोच वेळ ह्या तिनूय वस्तूंचेर नियाळ करून देवाचें बोगसणें मागुया. आमची अशक्ताय देवा फुडें घालून आमी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवून सदांच आंकवार मारये. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. Soumya
Gloria in excelsis Deo. Ani Shantitacia ista sopsali. Sorves mora deva surgicharaya, Sorbodve deva papa. Amni tu canomos alcorda. Amni tu cadin vasta. Tu jator moi boba paso. Amni tu Sumia Gesù Christa, Bapa ekliat puta, Sumia Deva Cishili, Tu sarace प्रार्थुया. बापा, उदेंदीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भागिवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाड सोडवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे तानेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बावाट दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडता ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्मे सांगता तुजे ताय जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. बसूया. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जेरेमियास प्रवाद्याचे आपोवणे आयकतल्यो. सर्वेस्पोर आपलो हात विस्तारता आनी जेरेमियासाच्या तोंडाक लावन म्हणटा, म्हजी उतरां हांवें तुज्या तोंडांत घातल्यात. दोर्नदूताच्या वावरांत धुमाळो उपद्रे आसतले, पूण जेजूचें पुनर्जिवीत आमकां बोरवोशाची दीस दिता म्हूण बागेंत पावलूक कोरीतकारांक बरोवन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कळीत करता. शुभ वर्तमानांत ब्यास्तर जाणांक धाडटना जेजू उगडास करता. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे, तर आमी पिकाच्या दोनया सोवे वावराडी धाड म्हूण मागूंक निबेल गरजेचें. हो वाचपाचो सार मनांत धरून चितान देवाचें उतर आमी आयकुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो, हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हळें,
सर्वेस्परा पडे हांव उलोवंक नोकडो. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवे हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पडे म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतोरें. बागियोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे तावन उपसोना म्हूण दिसून येवचे पासत हे भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता. सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसतांव, पूण चेपन पडना. आमी गोंडोलाक सांपडटांव, पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगतांव, पूण ओसाड पडना. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरतांव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत
उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आधीन करीत आसात. हे भाशेन मरण आमचे सवे आपले काम करीत आसा, पूण तुमचे सवे जिवीत आपले काम करीत आसा. हांवें सोक मानलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी सोत मानतांव देखून आमी उलयतांव. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला, तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सरशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हे सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे पोरी कृपा वाडोवन वेता, तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडो. देवाचे उतर हे शुभ वर्तमानाक उबी रावुया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Somi munda Voca soglia desantlia locac shikoya ani sodankal संसार सोरोपुर्यान हांव तुमच्या सांगाता सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणात फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुणणे मोडणीन वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुतीन वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकाय नाकात. खंयच्याच घरांत तुमी भितर सोशात जाल्यार हे घराक शांती आसा अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमची शांती परत येतली. एकाच घरांत रावून
तांगेर आसा ते खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरांनी भोवूं नाकात आनी खंयच्याच नोगरांत भितर सोशात, आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसी त्या वायटाकारांक बरी करात, आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याच नोगरांत भितर सोशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणत, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची दूल पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणा जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नोगरा परस सोदोमाक ओदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजून म्हणलें, ए कोराजीन तुजें कोटा, हे बेसायदा तुजें कोटा, तो तुमचे मोदें केलां ती विजमितां तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्ली जाल्यार कांबळ्याचो साकोटो घालून आनी गोबरांत बसून तेन्नाच्या तेन्ना ती प्राचीत कोतुली आसली. जोटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांक तुमची इतली कोराय जावची ना. आनी एक काफारना, तूं वयर स्वर्गार पर्यान पावतलें म्हूण रावताय कितें? हेम कोण पर्यान तूं सोकला शेवटी तोलें. तुमचें आयकोता तो म्हजें आयकोता, तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता, आनी म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमी उबीच रावुया. बूक ऑफ गॉस्पल्स ओ शिव वर्तमानाचें पुस्तक जेजूचें केरीत हाजीरपण खुणायता. ह्या वेळार हेंच पुस्तक घेवन बिस्म साहेब आपूण उमो घेतलो आनी उपरांत आमकां आशिर्वाद दितलो. बसूया. भावांनो आनी भयणीनो, जेजून केलां तशें भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी करुया. जेजून केलां तशें आमी करुया हो आमचो हेतू आसा आयचो. आमी इतलीं क्रिस्तांव लोक हांगा आसा, आमचे मदें दुस्पोट कित्याक जाता काय की जेजून सगल्यांक एकठांय केली, सगल्यांक कोणाक भायर रावंक ना. आमचे मदें गरीब कित्याक आसा काय, सगल्या गरजेवंतांक जेजू पावलो. आमचे मदें झगडीं जातूच शांती कित्याक ना काय, कारण जेजून सगल्यांक भोगशिल्ली. जेजून केलां तशें आमी करुया हें आमचे कडेन जायना. करूंक एकदम अवघड. आमी करूंक गेले तर कांयच जावचें ना. देखून जेरमिया एक अशोक्त मनीस आसलो, आमचेच भाशेन. आमचे भाशेन अशोक्त मनशाक देवाचो अनुभव जालो. देवान ताचे जिबेक हात लायलो म्हणटा थंय, हें बरोवपाचें. पूण त्याच्या अंतस्करणांत एक ताका अनुभव जालो देवाचो, आनी हो अनुभव जातूच ताचें जिवीत सगळेंच बदल्लें. सगळें बदलून तो अशोक्त मनीस ताचे कडेन उलोवंक जायनासलें, तो वचोन लोकांक प्रवचन दिवंक लागलो. 12 आपल्या आपोस्लांक पळयात. जेजू बरोबर ते सगळ्याक वेताले. ओचोरयां पळयलीं तेणी, सगळीं ओचोरयां पळयलीं.
जेजूस कितें सांगता तें आयकलें. जेजू बरोबर ते भोंवले, खाल्ले, पियेले. पूण जेजू कुर्सार मत्तूच कितें जालें? जेजू कुर्सार मत्तूच पडोन गेले सगळे. तांचो अनुभव जावंक ना. एकल्यान जेजूक विकून दिलो. जेजू बरोबर आसतनाय तांच्या जिवितांत बदल येवंक ना. पवित्र आत्मो एक एकट्याचेर येवन तांच्या जिवितांत बसल्या म्हणटूच तांचें जिवीत बदललें. तांणी जेजूक स्विकारलो आनी ते सगळे संवसाराक वचून जेजून परगट करूंक लायला आनी त्या प्रमाणे करूंक लागले. देखून दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो आमकां तशेंच सांगता, जेजूचें मन तुमचें जावं दी. जेजू तुमचेर भितर आसूं दी. जेजू तुमकां फुडें व्हरतलो. जेजूचो अनुभव जालो तर कोणाच्यान बंद करूंक जायना. जेरमियाक बंद करूंक जावंक ना. 11 आपोस्तलांकूय बंद करूंक जावंक ना. आमचे आंकवार मोरयेक पळयात. आंज बोडवो तिचे थंय आयलो, ती घाबरली आनी मागीर आंज बोडव्यान ताका सांगलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो. देवाची आवय तूं जातली. तिचें जिवीत बदललें. आनी तिणें कितें म्हणलें? जावं म्हजें ताई तुज्या उतरा प्रमाणे. जेजू तुज्या काळजान आयलो. जेजूक तुवें अनुभवलो. तेन्ना तुज्यानी आनी कांयच करूंक जायना. जावं म्हजें ताई तुज्या उतरा प्रमाणे. देखून जेजू बेस्तर 72 शिश्यांक धाडटाना कितें म्हणटा? कांयच व्हरो नाकात, जेवपाक व्हरो नाकात, वाणो घाली नाकात. एकूच वाणो घालून वचत म्हूण सांगता. कित्याक? कांयच नाका तुका. जेजू आसल्यार आख्खो संवसार तूं बदलूंक जाता. देखून जेजून केलां तशें आमी करुया तर हो जेजूचो अनुभव आमकां आसूंकूच जाय. आनी हो आमच्या काळजान आसता. क्रिस्तांव म्हणटा तेन्ना, आमी बावतिजम घेता तेन्ना आमचो भावार्थ सांगता, जेजू म्हज्या काळजान रिगता. जेजू म्हजे ताई एक जाता आनी हांव आनी जेजू बरोबर चलता. घडये आमच्या जिवितांत हो अनुभव आमी ओळखून घेनात आनी आमी आमचें आपलेपण घेवन फुडें सरता. मोरयेन म्हणलें, जावं म्हजें ताई तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी हो अनुभव घेतोच हो आमचे काळजान जेजू रिगता. आमी मिसाक आयल्या म्हणटच आमचो भावार्थ सांगता, जेजू म्हज्या कुडींत आनी म्हज्या अंतस्करणांत येता. आतां हांव न्हय, भाग्यवंत पावलो आमी म्हणटा, हांव न्हय, जेजू म्हजे थंय आसा. जेजू म्हजे वरवीं काम करता. आनी अशें आमी खरोच भावार्थ दवरलो तर तेन्ना हो आख्खो संवसार आमी बदलूंक जाता. जेजून 3 कार्यां केलीं. पयलें, सगळ्यांक एकठांय करूंक तो आयलो. संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमचे ताय आसा, सगळ्यांक एकठांय करूं. एकठांय म्हणजे कितें? कशे परी एकठांय करूं? कसलोच भेदभाव ना. भेदभाव नासतना सगळ्यांच्या परंपरेक, सगळ्यांचे भाशेक, सगळ्यांक मान दिवन एकठांय करपाक. आनी 2 वस्तू केल्यो तेणें. पयलो, गरजेवंत हांगा पावलो. जूंय गरजेवंत आसात थंय ताचें काम पयलें आसलेलें. आपलेपण नासतना जेजूक कांयच मेळोंक ना. आपलो जीव पासून दिलो. कारण देवाचें कार्य आमचे पासत. जेन्ना आमी
ही होस्ट वयर काडून म्हणटा ही म्हजी कूड, ही तुमचे पासत. जेजू म्हणटा तुमचे पासत, ही तुमची काल्स, ही तुमचे पासत आनी सगल्या मनशां पासत. हें जेजूचें कार्य. आनी तिसरें म्हणजे हें एकदम म्हत्वाचें, हें सगलें करूंक आमी अशोक्त जोगडीन जाताच, जावतलींच. पूण जेजून कितें केलें, कुर्सार पासून सगल्यांक भोगशिली. तो घेवन बसोंक ना. अशोक्त मनशाक आपल्याक मारले त्या लोकांक पासून ताणें भोगशिलें. आनी कोण एक जाणार बरयता, तूं खरोच मनीस जाल्यार, खरोच तुजे ताई देव आसल्यार तुका चवकशी करूंक जाय. पळय कितल्या जाणांक तूं भोगशिताय. हें कार्य जेजूचें. आनी आमी म्हणटा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखील असले आमचे जायते मनीस आसात. असलो अनुभव जावन भाग्यवंत जुझेवाज श्रीलंकेक गेलो. मदर तेरेझान सगळें सोडून, व्हडले कॉन्व्हेंटांत आसली ती दार्जिलिंग, सगळें सोडून 5 रुपया बोडसान घेवन गरिबांचे पासत गेली. जेजूचो अनुभव जावन. दोनूच नांव सांगता कारण आमकां उदाहरण. आनी फ्रांसीस शावेर हांगा ह्या रस्त्यांचेर तो भोंवलो 500 वर्सां आदीं. व्हडलो जाणार मनीस. ल्हान ल्हान राजा आमच्या देशांत आसलेले, खूब राजा आसलेले. हांव गुजरातांत काम करता, वयता थंय राजा आसलेले. एक राजाचो पूत, व्हडलें सिंहासन नासलें, एकदम हुशार, तकलेन एकदम हुशार. त्या तेंपार पॅरीस शारांत व्हडली युनिवर्सिटी आसलेली, सोर्बोन म्हणून. थंय शिकोंक गेलो. पूण थंय ताका जेजूचो अनुभव जालो. जेजूचो अनुभव जालो. आनी जेजूच्या अनुभवान ताणें सगळें सोडलें. आनी ह्यो 3 वस्तू करूंक तो फुडें सरलो. पयले ते जेजुईतांनी, जेजुईत आसात हांगा, हांव सारकें सांगता जाल्यार मागीर सांगात दुसऱ्यांक. पयले ते इज्रायेलाक वचोंक कोत्ताले. आनी आयचो शुभ वर्तमान मनान घेवन आमकां कांयच नाका, पोती नाका, व्हाणू नाकात, एकूच आंगावडें घालून ते पारिसाकतान वेनीस म्हणटा थंय बरेच पयस दिल्लीतान गोंया सुमार पावले चलोन, भीक मागोन. जेजू आसा, आमकां कांयच नाका अशें करून ताणें सगळें सोडलें. पूण तेन्ना तांचे कडेन थंय वचोंक जावंक ना. रोमांत येवंक, रोमांक पावले ते. असलें आपलेपण सोडून शांतीन ते पापसाहेबा कडेन गेले. तेन्ना गोंया येवंक सांव फ्रांसीस शाराक तर काडलो नासलो. ताका इग्नास आपलो सेक्रेटरी करूंक सोदतालो, कारण तो तकलेन हुशार. पूण एकलो दुयेंत पडलो. आनी त्या तेंपार हांगा येवपाक कितले म्हयने लागताले ते नोको हांव 6, 8, 9 फ्रांसीस शावेराक सांगलें तूं वच. सगलें सोडून हांगा आयलो. ताका पाप साहेबान आपलो प्रतिनिधी, एम्बेसेडर केलो. नानश्यो म्हणटात तेका, भारत देशाक. पूण तो त्या तेंपार त्यो पातमारी येताल्यो, इंजिनाच्यो बोटी नासलेल्यो, सगळे दुयेंत पडटाले, वोंकताले. ओ पाप साहेबाचो प्रतिनिधी, एम्बेसेडर सगळें सोडून तांची सेवा करूंक लागलो. गोरजेवंतांची सेवा पयली. हांगा पावतोच हांगा खंय लायलेले आसतले तेंची बोटी. ताका रूम आसलो खंय प्रतिनिधीक असो, तो सोडलो तेणें. आनी त्या तेंपार 1542 त्या तेंपार जे मिशनर आयिल्ले तांणी हांगा लोकांक हॉस्पिटलां बांदलेलीं. त्या हॉस्पिटलांत वचून लोकांची सेवा करूंक लागलो. जेजूची पावलांचे वेतातूर जूंय गरज आसा, जूंय गरीब आसा, तें काम सांव फ्रांसीस शावेराचें पयलें आसलेलें. आनी हें घोडये जायत आमच्या भारतांत ही परंपरा आसा धर्मशाळा आनी हॉस्पिटलां करपाची. पूण असली मॉडर्न हॉस्पिटलां घोडये पयलेच फावटी तांणी हांगा सुरू केली आसतली.
तितलेंच न्हय, फ्रांसीस शावेर बरो शिकलोलो मनीस. तो जाणा आसलो शिक्षणा वरवीं लोकांची उदरगत जातली, लोकांचो सुदार जातलो. आनी ताचें धान मन शिक्षणाचेर आसतलें. तुवें ते वाटेन वेताना आमच्या लोकां कडेन खबर नासतली, एक आर्क आसा, सेंट पॉल्स आर्क म्हणून. ती कॉलेज मोडली, पूण थंय एक कॉलेज आसलेली, पाद्रीपणाची कॉलेज न्हय, लोकांक शिकोवपाची कॉलेज. 1542 त्या वर्सांनी, आतां ती मोडून तिंगा फकत एक आर्च उरला. आनी सांत फ्रांसीस शावेर गोंयांत चड तेंप आसूंक ना, सगळ्याक भोंवतालो. ताची उर्बा इतली आसली, केरळाक गेलो, तामिळनाडूक गेलो, मलेशिया गेलो, जापानाक गेलो, आनी मागीर शेगीन चायनाक वचूंक वचतना थंय मेलो. 10 वर्सां भितर इतलो तो भोंवलो, पूण ताचें एक म्हत्वाचें काम आसलेलें. केरळाक गेल्यार थंयची कॉलेज कशी चलता, तामिळनाडूक गेल्यार थंय शिक्षण कशें चलता, आनी जंय दोतोन शिकयतालो तो पूण थंय पूण इस्कॉलांच आसतालींच. देखून इगोर्जेक आयज इस्कॉलां आसात, कारण जेजूचो मोग ह्या लोकांक सगल्यांक शिंपडावंक, तांची उदोतोर करूंक फ्रांसीस शावेरानूय आपलें दान मन घातलें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर इतलो भोंवलो आसतना गोंयांत तो म्हाका दिसता 13-14 म्हयने आसलोलो 10 वर्सांनी. पूण ताचो असर ह्या आपल्या जिवितान जेजू भाशेन गोरजेवंतांक पावून, जेजू भाशेन सगल्यांक एकठांय करूंक, जेजू भाशेन बोगसणें दिवंक. कोण सांगतात एक जापानीज आयलो म्हूण, ताचेर जायतीं बोगलांटां आसलेलीं आनी ताणें ताका बोगशिलो. लोकांन ताचेर जायती बोगलांटां घातलेलीं. सांत फ्रांसीस शावेर जेजू भाशेन सदांच आसलो. पूण ताचो तो व्हडलो मनीस म्हणून हांगा इस्कॉला बांदूंक येवंक ना, जेजूचो अनुभव जालो म्हणून. आनी सगळे सांगतात रातचो तो सदांच प्रार्थना करतालो. हो जेजूचो अनुभव परत परत आपल्या काळजांत हाडूंक, त्या प्रार्थना वरवीं व्हडलो राजाचो पूत हांगा आमच्या गरिबां मदें, हॉस्पिटलां मदें, ह्या त्या तेंपार व्हडल्यो गाडयो नासलेल्यो, हांगातान केरळा वच, हांगातान तामिळनाडू वच, हांगातान मलेशिया वच, हांगातान जापानाक वच, आनी शेवटी हांगातान चायना वच. ही ताची उर्बा, देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक, सगल्यांक शांतीन एकठांय करूंक. हें आमचें गोंयचें हेरांस. दिस इज द हेरिटेज ऑफ गोवा, सांत फ्रांसीस शावेराची. आनी आमी सगळो लोक हांगा एकठांय जाले वती. जेजूक आमी अनुभवला. अशें न्हय की सांत फ्रांसीस शावेर, मदर तेरेजा, भाग्यवंत जुझेवाज शांतीन व्हडलें दाखयनासतना पळयात पाद्र आग्नेलाक पासून व्हडलें काम करूंक ना, पूण आपल्या सरभोंवती शांती हाडली. हेच परी आमच्या परिवारांनी, आमच्या गांवांनी जेजूक अनुभवलो तर आमचें जिवीत जेजू भाशेन जावचें. जेजू भाशेन जालां तो तेन्नाच जेजून केलां तशें आमी करूंक जाता. आमचो व्हडलो नमुणो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आसा. जायतो लोक काम करता, जायते लोक मदर तेरेजाची खबर करता. मदर तेरेजा जशे 100 आनी 1000 सिस्टरी आनी फादर असल्या खेडेगांवांनी काम करतात. कोणाक खबर ना, तांचे फोटो येना, पूण ते असल्या गरिबांक, हांव गुजराताक आसा, गुजराताक पासून कितले सगळी उदरगत जे शिक्षणान जाली आनी कितें जाली ते पयलें ल्हानशें बी ह्या जेजूच्या मोगान गेल्ल्या लोकां वरवीं जालें. आनी जेजूच्या मोगान तर आमी पडत आनी जेजूचो अनुभव तर जायत. येरमिया भाशेन, मरिया भाशेन, 11 शिश्यां भाशेन, अपोस्तलां भाशेन आनी कांय करूंक जायना, कोणाच्यान बंद करूंक जायना. तो अनुभव जालो तर
हो मोग, ही शांती हें बोगसणें दुसऱ्यांक दिवंक कोणाच्यान बंद करूंक जायना. हें आमी आमच्या काळजांनी अनुभवूंक फावो. बागयोन फ्रांसीस शावेर मागणें करता, सदां मागणें, आनी मागण्या वरवीं जेजूचें बोड तो घेतालो. ताचे वरवीं हें करूंक जायना, पूण जेजू तुजे थंय आसा, जेजू तुजे सांगाता आसा, हें करूंक जाता. प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, हें आमचें कार्य. जेजू भाशेन, जेजूक घेवन, जेजू आमच्या काळजांत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या कुडींत रिगतलो, तो आमी घेवन गेलीं तर पयले आमच्या परिवारांत भेदभाव करून नासतना एकठांय करूंक जाता. आमच्याच परिवारांत, आमच्याच शेजाऱ्याक जीं गरजेवंतां आसात तांकां आमी पावूंक जाता. मदर तेरेसा एकूच आसा न्हय, जायतीं जाणां, सगळीं आमी मदर तेरेसा जावंक जाता. आमचें ल्हान ल्हान करूंक, व्हडलें करून न्हय. आनी आमच्याच परिवारांत कितले आमचे गोराबे आयज पयस पयस वेतात. कारण बोगसण्याचो अनुभव आमकां जायना. आमी सगळीं एका वयर बसूंक कोत्ता, जरी बोगसणें आसतलें तेन्ना खरो गोराबो जातलो. हांव व्हडली वस्त सांगना, आमच्याच जिवितांत, आमच्या गोरिबांत आमी केलें तर बागयोंत फ्रांसीस शावेरान केलां ते भाशेन, जेजू भाशेन जावन जेजून केलां तशें आमी करूं येता. My dear brothers and sisters, in brief, Karl Rahner, a famous theologian, once said, you cannot talk about God without talking about humans. And you cannot talk about human beings without talking about God. There is always a relationship between God and humans. And God loves us unconditionally, is always there. And we believe that Jesus came down into the world to show us what God is. And he showed us by bringing all peoples together. He did not put anyone out. In all the different and varieties of their cultures and languages and everything, he brought them together. That was his aim. But his personal and specific aim was he reached out to people who needed him most. He did not just make friends for his own sake. He emptied himself. And many times in the Gospels, you hear of forgiveness. He tells the sinner woman, go and sin no more. Don't do the same thing, but he forgave. On the cross, he forgave everyone. That is what Jesus did. Can we do it? We can't, but we can. Because we believe that Jesus dwells in us, that we have a relationship with God. And you can see that when we receive our baptism, when we receive our sacraments, God dwells and becomes one with us. This is a very important thing for our faith. It is not just at Mass. It is that we carry Jesus to the world. And if that is so, Paul says, it is not I who live, but Christ who lives in me. We must take that very seriously. Seriously within and for others. And that is what happened to the apostles. 11, 12 of them were going around with Jesus all the time, but it did not seem to touch them. They did not seem to get transformed until the Holy Spirit came and dwelt within them. And that is how we get our entire theology, that God dwells in us. And that is our belief. And we have to be instruments of God for this purpose. Today, more than ever before, we need to be like Jesus, to give Jesus to the world. And when Jesus touches us, like it touched St. Francis Xavier, it touched
Mother Teresa, it touched Saint Francis, Joseph Vaz, it touched Father Agner, touched so many people. It touches each one of us as well, in our own houses, in our own families. And when it touches us, when Jesus touches, no one can stop us. We get stopped because we don't keep in touch with Jesus. It can touch the poorest of persons. It can touch the richest of persons. The Spirit can move wherever, and no one can stop it for us. And if we do that, the Pope has declared the year of hope. Hope because there is war everywhere. There is fighting everywhere. There is exploitation everywhere. The poor are getting poorer. How do we handle this? There is hope. There is hope in us if we believe in Jesus. That is what Saint Francis Xavier did. He left his home country, Spain. He was a son of a small king. He was a top philosopher. Perhaps we would have been reading his books now rather than experiencing him from India, but he transformed us. And as I said, he came by ship. He was the ambassador, the nuncio of the Pope. But when he traveled by ship for 6 months, everybody was sick. He lived in the sick bay to take care of the people. That is what Jesus did. He came here, I don't know the geography of this place, but somewhere here there was a room made for him. That road from there right up to Cruz dos Milagres was the main national road, Rua Direita, I think, whatever it is called. I believe it is written, there were all types of people here selling their goods in old Goa. There were all types of people. And when he came here, he went and stayed in some hospital somewhere. His idea was to educate people. His interest was in a college here. There was a college with over 300 people over here in 1542. In Pilar, I believe the Franciscans had built a college of over 300, 400 people teaching arts and sciences. That was perhaps the foundation of modern education for people, for all people. Francis Xavier wanted to bring all people together. That is the heritage of Goa for us. That is how he sowed the seed. You can't do much, but he sowed the seed for us for what to do, what Jesus did. My dear brothers and sisters, as we are here celebrating this feast of Saint Francis Xavier, let us take our heritage to bring peace, unity, bringing everyone together, to reach out to the poor and to be forgiving in our own families, in our communities, to all people. Only then can I say to you, a very happy feast of Saint Francis Xavier. उभी राहूया. जेजूक अनुभवून फ्रांसीस शावियर आमच्या देशांत आयलो. होच भावार्थ आतां आमी सगळीं उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पोदवेदार बापा, स्वर्गार तुमच्या रुचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या पुता आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभवलो. आंकवार मारिताय सोलमलो. ओस्पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी
आमचे काळजाचे ओत्रेक आतां आमी देवा फुडें घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. कोणाक व्हड जावची खुशी ताणेन सगल्यांचो चाकोर जावचो. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजून केला तशें ल्हानविकायेचो मारोग चलूंक आनी आपले पोरचेक जेजूच्या मना पोरमणे सेवा दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. संवसारान तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलीच सुरक्षा दोळ्या मुखार दवरून आडगां करून गिरेस्काय आपणावपाची ताळणी पयस करूंक आनी पर्यावरणाचे आनी पोरचेचे सुरक्षे खातीर आपली जीण करचूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. भाव भयण कशी एकवटान जियेतात सगलीं, कितलें बरें कितलें सोबीत. परिशदीक वाट चलतना आनी तशेंच बागिवोन फ्रांसीस शावियराचे रेलिकेचे दाखोवणेक तयार जातना आमी सगल्यांक अदीक करून समाजाचे देगेक आसलोल्यांक आपणावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी ताणें आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. बागिवोन फ्रांसीस शावियराचे देखीन आनी मोजतीन आमच्या जिवितांतल्या तरेकवार कोश्टांक पिडेक आनी अडचण्यांक मोगान फुडो करून आमी जेजूची खरी आनी नी साक्षीदारां म्हूण दाखोळ करूंक बापाचें बळ मागुया. हें आमी प्रार्थनाव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगलीं बसूया. तर मिसाची भेट देव आमकां आपल्या मासा रोगतान पोसता आनी आमची आत्मीक भूक जेजू मारता. तर ह्या वेळार उंड्या सरोबोर आमचें जिवीत बापाक पेटोवया आनी आमी गीत गावया तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार. Tuja
उत्सुकली उभी राहूया. भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा सोर मनशांच्या तारोका, आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितां. कुर्सा वरवीं मेळटोल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोने आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावियर तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समोरंबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमच्या गिन्यानान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच खोशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणींची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणांचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुसे तिच्या पोती सांगाती, भाग्योन दोर्मदुता, भाग्योन फ्रांसीस शावियर, भाग्योन जुसे वाज आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. जेजून आपल्या बापूयक आमचो बाप म्हणून आमकां शिकयल्यात. भक्ती भावनेनी हें प्रार्थना आमी करुया. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन आनी हास्ते मुखा म्हणून जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करूया. ओ जेजू आमचे कुडींत, आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या काळजांत येतलो, तोच आमकां शक्ती दिवन, ताचोच अनुभव घेवन आमी आमच्या जिवितांत बदल हाडूंक शकता. ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळची. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक 2 बाजूंनी फुडें सरचें आनी कुमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसचें. While we greatly appreciate the presence of the members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive the Holy Communion. Others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बपतिस्म संस्कार घेतले आहे त्यानीच ख्रिस प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलिसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. आयचो विषय आमकां जेजून केलें तशेंच बागयोन फ्रांसीस शावेराची देखीन आमकांय करूंक हुस्कायता. एकाच मनान आनी काळजान आमी सांगाता खायान गावुया, आशेता काळीज मोचें. Oh
जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला. आमचे दोळे बंद करुया आनी आमच्या काळजांत ताका आमी अनुभवुया. दर दिसा आमकां आमच्या कुटुंबांत, वावराच्या जाग्यार आनी समुदायांत एकचारान आनी सहभागिलीपणान मिसांव जियोंक आमकां जेजू आदार आनी कृपा फावो करता. ह्या ताच्या बरेपणा खातीर आमी ताका वखाणुया आनी काळजांत थावन जेजूक दिनवासुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, भागिवंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी होच उजो पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपसय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. 9 दिसांची लांबदीक तयारी केल्या उपरांत खुशालकायेन हे परबेंत आमी वांटो घेतला. ही परब व्हडा दबाज्यान संबरबूंक जायती आत्मीक तशीच दुसरी तयारी जाल्या. वावराड्यांक आपली मजुरी फावो तर आपल्या काळजा मनांतल्या उलास आनी दिनवासनेची उतरां म्हणूंक आतां पुरतो वेळ. पयलो पात्रिसियो फेर्नांडीस बाजिलिकेचो रेतूर आपलो उपकार आठयतलो आनी उपरांत भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनाल फेराव गोंय आनी दमावचो आर्चबीस दिनवासनेची उतरां म्हणटलो. जेजूक आमच्या भावाक, इश्टाक, शिक्षकाक, दोनयांक, राजाक, सोडवणाराक, देवाच्या पुताक आमचे दिनवास वाखाणणी आनी मोहिमा कित्याक ताणें आमकां मोग जावन आसा त्यागी सेवा म्हूण ताच्या जिवितांतल्यान दाखयलां. पयले सुवातेर ताणें देवपण समर्पून मनशापण पत्करलें. तो सादो आनी खालतो जावन साकरा भाशेन आमचे पांय धुले. जो मनीस आपल्या अणभवांतल्यान परिपूर्ण कितें तें समजूंक लागता तो जेजूच्या स्वभावाक
आकर्षीत जाता. जेजूशी लागशिल्लो संबंद जोडीत तर जिवीत सोंपेपणी परिपूर्णपणी जिवंक लागता. आनी जेजू तांचे सवे आपलो मोग संवसाराक उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान जागृत करून पेल्या कोणभोंक दिता. ह्या सोतांत आमचें जिवीत खोलायेन घडूंक हाडच्याक आमी हो विशय नोवेनाक आनी फेस्ताक निवडलेलो आसा. जेजून केलां तशें बाग्योन फ्रांसीस शावेराची देखीन आमी करुया. त्याच प्रमाणे वाकाणटाव सायबीण मांयक आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेराक कित्याक तांच्या आसऱ्या खाल विनोतीन आनी मदतीन सगळ्या प्रकारच्या आडकोळींक आनी अडचणींक फुडो करूंक आनी फुडें वचूंक आनी नोवेना तशेंच फेस्त व्हडा दबाज्यान समारंभूंक भाविकांक करपा मेळ्ळी. ह्या बाजलिकेचो वडील कसो व्हडे खुशालकायेन तुमकां सगल्यांक फेस्ताची उणवणीत परबीं दिता. सगळ्यांक वाकाणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे खेरीत दिनवास भोवमानेस सेबास्तांव मास्कारेन्हसाक बारोडाच्या बिस्पाक आनी तांच्या खाशा बेस भावाक भोवमानेस थियोदोर मास्कारेन्हास दांतोळगांज बिस्पाक. हे दोगूय भाव पिलार संस्थेचे वांगडी आनी तांच्या काळजांनी बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या काळजान पेटलोलो मिस्योनार उजो ल्हानपणा पासून पेटलोलो आसलो. बीस सेबास्त्यान आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी आयच्या दोबाजीक परबेचें येजमानपण चोरयलें आनी जाणवायेच्या उतरांनी आपलो संदेश दिलो. तांचे आमी काळजान थावन आभार मानता. आमच्या उपुरबायेच्या आज बिस्पाक फिलिप नेरी कार्डियल फेरावांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें सदांच आपलो हुस्को दाखयला. तांच्या मार्गदर्शनाक आनी सहकाराक लागून आमचे दिनवास भोवमानेस ऑल्विन बारेटो सिंधुदुर्गचे बिस्प आनी भोवमानेस आलेसियो डायस पोर्ट ब्लेअरचे एमेरिटूस बिस्पांक. तशेंच दिनवास येरा पाद्री भावांक माद्रींक भयणांक सगळ्या भाविकांक आनी सगळ्या आमच्या मोगाळ पावण्यांक. तशेंच विकार जनरल पाद्री जुझे रेमेदियोस फेर्नांदीस हांकां जाणेन आमकां खूब मदत आनी पाठिंबा दिला. तांकां आमचे दिनवास. तेच बरोबर आमी फादर नोएल डिकोस्ताचे उपकारी. आमचे खेरीत दिनवास सगळे पास्टोरलायट पंगडाक आनी तांच्या वडिलांक पाद्री सिमोवांक, तांचे बरोबर मीस भेटयल्ल्या पाद्रींक, सगळे परम सेवकांक जाणी तरेकवार सेवा प्रवचन बेसांव आनी हेर मदत केल्ल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे दिनवास सगळ्या दियोसिसाच्या डीन्स पाद विगारांक, दियोसीचे केंद्र संचालकांक, येरा पाद्रींक, मोटवाशांक आनी सगळ्या फिरगोसकारांक. तुमी जबाबदारेन पयशिल्ल्या आनी लागशिल्ल्या लोकांक घेवन आयल्यात. बाकीच्यांनी प्रवचन केलां, थोड्यांनी तरेकवार सेवा केल्या आनी सगळ्यांनी मिसांत वांटो घेतला. तांकां सगळ्यांक आमचे दिनवास. संतानाच्या साक्रामेंतांत मदत केल्ल्या पाद्री भावांक आनी तांकां सहकार करतल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वर्साची नोवेनाची आनी फेस्ताची सेवा धर्मीक पुस्तिका घडोवन हाडूंक मदत केल्ल्या पाद्रींक आनी माद्रींक, तशेंच न्यू एज प्रिंटर्स छापखान्यांत आदार आनी सहकार केला. तांकां सगळ्यांक आमचे दिनवास. आज दोबाजीक परबेचो क्वायर तयार केल्ल्या मिस रिया दियस आनी तांच्या वांगड्यांक आमचे खेरीत दिनवास. तेच परी नोवेनाच्या आनी आयच्या दिसा जाणी क्वायर्स तयार करून आमकां सेवा धर्मीक रितीन मदत केल्या तितल्यांकूय आमचे दिनवास. आमचे खेरीत दिनवास भोवमानेस चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतांक,
सगळ्या मनीस मंत्र्यांक जाणी आमकां खूब मदत आनी सहकार केला, जांची नांवां हांव घेना, पूण पंचायत, ट्रान्सपोर्ट, PWD, WRD, होम डिपार्टमेंट, पुलीस, CID, crime branch, bomb squad, security, health, fire and emergency, डिपार्टमेंट ऑफ नॅव्हिगेशन आनी त्याच बरोबर सगळ्या हेरां वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक आनी आमदारांक आमचे दिनवास. त्याच बरोबर आमचे आमंत्रण स्विकारून तुमी मिसांत भाग घेतलो म्हूण आमचे मागणें उबारता तुमकां आनी तुमच्या घरच्यांक पासत. तेच परी आमचे दिनवास नॉर्थ गोवा कलेक्टर डॉक्टर स्नेहा S. गीते, एडिशनल कलेक्टरांक आनी डेप्युटी कलेक्टरांक, ASI, ओल्ड गोवा पंचायत आनी पुलिसांक जाणी खूब तोकोस घेतलो आनी खास वार पडयलो. तुमी गोंयच्या सायबाच्या दोबाचीक परबेन वांटो घेतलो देखून तुमचे सुबा आशिर्वाद मागता. खेरीत दिनवास आमच्या बजिलिकेच्या पाद्री भावांक, फादर्स अपोलो, फर्मिन, लिन्से, डिकन शॉन आनी हेर जेजूत पाद्री भावांक तांच्या सहकारान हो सगळो दबाजो व्हडे उमेदीन घडोवन आयला. सगळे माद्री भयणांक आनी खेरीत भाशेन मातदेय सिस्टरांक जाणी आमकां कोंबयां वांटूंक मदत केल्या, भेटयल्लीं फुलां आल्तारार नेटयल्या आनी हेर वावरांनी आमकां जायतो आदार दिल्ल्या सिस्टरांक, बुला हावस, सेंट एंटनीज नोवेशेट, पोर्सुनकुला, एंजल सिस्टर्स, पोर सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी, सेंट जॉन ऑफ गॉड ह्या भयणीचे आमी उपकारी. त्याच प्रमाणे साक्रिस्तीन वावुरतल्यांक, साक्रिस्तांवांक आनी हेरांक आमचे दिनवास. सगळ्या आमच्या स्पॉन्सरांक, क्रॉसकाफ डिरेक्टर फ्रांसीस सरावांक, जे वर्साच्या वर्सा विसरो नासतना तरेची मदत करीत आसतात, आल्तार फुलां, फॅन्स इत्यादी. तांचे बरोबर वावुरतल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन बियातोक, नील मोंतेरो, एंड्रू डायस, रिकी डिसूजा, सावियो डिसूजा, बसिलिकेच्या मिडिया सेल, print and electronic media, TV channels, YouTube channels, CCR TV, GCTV, Diocesan and St. Francis Xavier official website, Ashirvad Enterprise Media, जाणी आमकां हिशोब नासलेली मदत केल्या, तांकां सगल्यांक आमी काळजान थावन दिनवासता. सगळ्या आमच्या कंत्रादोरांक, नेसरीकार आनी तांच्या बरोबर वावुरतल्यांक, झेवियर सावंड सिस्टम, कॉस्ता रेडिओ आनी शुभ मंगल कोदेलांक, एंटनी आनी रायन लुईस रोहान तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. जायते बरे मागतल्यांक आनी स्पॉन्सरांक जाणी आमकां वेगवेगळे तरेचो आदर दिला. तांची नांवां हांव घेना, पूण देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. खेरीत दिनवास आमचे बरोबर रात दीस वावुरतल्यां जावं सगळीं मांडवळ पळयतल्यांक वो कुसनांत जेवण तयार करतल्यांक आनी तरेची मदत करतल्यांक आमचे दिनवास. आमचे वॉलंटियर्स उर्बेन व्हडा उदारपणान रात दीस निस्वार्थीपणान जायतो वावर करीत आसात. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. जायतीं भाव भयणां गोंयच्या सायबा पासत वावुरल्या. देवान तांचो वावर पळयला आनी तोच देव तांकां फावो ती मजुरी दिवं म्हूण मागता. आनी एक पावट तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कोणाक विसरलां जाल्यार तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांत फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ताची उणवणीत परबीं तुमकां सगल्या गोंयकारांक आनी हेरांक दिता. To Jesus, our brother, friend, master, Lord, King, Savior, Son of God, be praise, thanks, and glory for revealing to us that love is service and that it entails sacrifice. He who emptied himself of his godness and took on our human nature and became so simple and humble and showed us that love is service and like a servant washed our feet. To all who desire to experience the fullness of life, he is an attractive personality. And intimate relationship with him empowers us to live fully and with ease
because he continues to live, love, and work through our thoughts, words, and deeds, and thus builds up his kingdom of love and service. To deepen our life in this truth, we have chosen this theme. Like St. Francis Xavier, let us do what Jesus did for this year's Novena Feast. We are immensely grateful to our Blessed Mother Mary and to St. Francis Xavier for their intercession, protection, and intervention in the midst of difficulties and uncertainties which we experienced this year during the preparations and in the celebration of the Novena and Feast. As rector of the Basilica, it is my privilege to congratulate, to appreciate, to thank, and to wish each one of you a very happy feast of St. Francis Xavier. Our special thanks to the Most Reverend Sebastian Mascarenhas, Bishop of Baroda, and to his brother bishop, the Reverend Theodore Mascarenhas, Bishop of Daltonganj, for accepting the invitation to preside over the Eucharistic celebration and for his inspiring, thought-provoking, and uplifting homily. Our gratitude and thanks to His Eminence, our beloved Archbishop Philip Neri, Cardinal Ferrand, for his continuous concern, support, assurance, and help in planning, executing, assessing, and reorienting matters concerning the Basilica and the Novena and Feast of Kokansad. We are also grateful for the presence of Reverend Alvin Barreto, Bishop of Sindhudurg, and Reverend Alessio Dias, Emeritus Bishop of Port Blair, at this solemn Mass. We thank the President of the Basilica Administrative Committee, Father Jose Remedios Fernandez, for his constant guidance, support, and accompaniment. We also thank Father Noel Costa for his support and help. And to all the priests who concelebrated in this solemn feast Mass, a big thanks. Thanks to the priests who celebrate the Mass along with the pastoral deacons who preached during the Mass, served, blessed, and coordinated the daily liturgy, etc. We thank their director, Father Simeon, and the liturgy in charge, Father Alphonse. Thanks to the priests of the diocesan centers and religious for preparing the liturgies for the Novena and Feast 2023. Thanks to the priests as well as the staff of the New Age printers who helped in printing the liturgical booklets and other works. A special word of thanks to all the deans, the deanery parish priests, heads of diocesan centers, other priests and religious who celebrated the Eucharist, help in confessions, for those who assisted them, and the laity who participated in the masses, devotions, adorations, and intercessions. Thanks to all the choir masters who led the singing at each Mass during each day throughout the 10 days. We thank in a special way Miss Ria Dias and her choir for the devotional and uplifting singing at this feast day solemn Mass of St. Francis Xavier. We thank our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, our Honorable Ministers of Panchayat, Transport, PWD, WRD, Home Department, Police, CID, Crime Branch, Bomb Squad, Security, Health, Fire and Emergency, Department of Navigation, and all the MLAs for your help and support and for gracing this occasion with your presence at this Mass. The North Goa Collector Dr. Sneha S. Gite, the Additional Collector, Deputy Collectors, ASI, all Goa Panchayat and Police who went out of their way to help, keep vigilance around the clock, and many others who showed keen interest and along with heads of related departments made the arrangements for the Novena and Feast. I also thank many of you who have shown concern for the Basilica and reached out to help in conserving and protecting the Basilica. We also thank all the officers and staff of government departments, especially the Collectorate North, Traffic North Goa, PWD, Division 5 buildings. Thanks to Lyndon and Wendy for their collaborators for providing many amenities and facilities for the devotees and pilgrims to the Novena and Feast. Division 3 for providing water supply. Division 2 for cleaning all the properties and tarring roads. Division 4 for lighting and parking areas, and electricity department for power supply. They have done a great job of the lights in and around the Basilica. Police for maintaining law and order and for guiding the traffic smoothly.
Health Department for providing doctors, nurses, ambulances, and periodical fumigation, fire and emergency services. A special thanks to our Jesuit community at Basilica of Bon Jesus, to Fathers Apollo, Furman, Lindsay, Deacon Sean, other Jesuits, and all the supporting staff who work tirelessly for shouldering innumerable responsibilities and for coordinating various aspects of the entire novena and feast to make everything flow smoothly. Our gratitude to all the sisters, especially Martha Day, St. Anthony's Novitiate, Angels and Bulla House, Poshunkula, Pisol sisters, and other sisters who help in various ways. At the liturgy deck, Sister Elsie and Myra, arranging flowers at the altar, and very especially in the distribution of the Holy Communion throughout the 10 days. Thanks to all our sponsors, especially Francis Severin of Crosscut, for his family and staff for doing the decoration, backdrops, flowers. A special thanks to Mr. Beato, Neil Montero, Andrew Dias, Ricky D'Souza, Savio D'Souza, Basilica Media Cell, the print and electronic media, the TV channels and YouTube channels, CCR TV, GCTV, Diocesan and St. Francis Xavier official websites, and Ashirwad Enterprises, media, etc. Thanks to the friends and well-wishers gathered by Kokansad, who meets regularly to plan and execute the best practices to give the visitors at the Basilica a profound experience to carry back after their visit. I am immensely grateful to them and their families. A very special thanks to the faithful, selfless, self-sacrificing, self-effacing and committed band of volunteers, for they are the backbone of this celebration. They have put love in their dedicated, tireless service, looking after the organization, the pendol, the queues, the parking, the wheelchairs, the kitchen, the purchases, etc. May God bless them, their families, and grant them their intentions. Once again, I thank each one of you for celebrating this solemn Mass on the feast of Kokansad. While some have asked me not to mention their names for their generosity, there are others who may feel that I have not mentioned their names. Please know that I am sincerely grateful for your contribution and help to the family of God who gathers around the saint these days. As we come to the end of this year's novena and feast, we are stepping into the preparations for the exposition of the relics of St. Francis Xavier, spanning from Thursday, 21st November 2024 through Sunday, January the 6th, 2025. As we end the exposition, we enter into the Jubilee year 2025 as pilgrims of hope. May God Almighty, through the intercession of St. Francis Xavier, bless and keep you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he lift up his countenance upon you and give you peace. I wish all here present and everywhere a happy feast of St. Francis Xavier. Thank you. प्रीतीच्या भयणी भावांनो, पाद पात्रिसियो फेर्नांडिसान आमच्या बाजिलिकेच्या रेतोरान आतांसून घाल्लेलीं भावनां मोजीं करून हांवूय सगल्यांक आर्गांटयतां. पूण खेरीत भाशेन ताका आमचे बाजिलिकेच्या रेतोराक हांव काळजांतान दिन वासूंक सोदतां. सगल्या ताच्या सहकाऱ्यांचो आदार घेवन ही सगळी नोवेनांची आनी पोरबेची मांडावळ ताणें थोंडायेन आनी एकमतीन चलयली. देवान ताचेर आनी ताच्या सगल्या सहकाऱ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. शेवटाक सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक तशेंच संपर्क साधना उदेशी आमकां आयकतल्यांक आनी पळयतल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेली भाग्योंत फ्रांसीस शावियराची परब हांव आवडटां. My dear friends, once again I wish to reiterate my joy in seeing all of you present for this celebration of the solemn feast of St. Francis Xavier. I also wish to acknowledge gratefully the presence of our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. At the end of this beautiful
and meaningful ceremony, I would like to very briefly wish all of you present here, as well as all those who have been following this celebration through other means of communication, a truly blessed and grace-filled feast of St. Francis Xavier. May God bless us all, and may God also bless the spiritual preparation and the other preparation which we are going to begin very intensely, very soon, for the forthcoming solemn exposition of the sacred relics of St. Francis Xavier, which will begin on 21st November 2024. May God bless all of us abundantly through the intercession of our St. Francis Xavier, amco goinco sai. कांय कळोन्यो पुर्बेच्या निमतान आयज सांजे 1 वाजता 2 वाजता 3 वाजता 4 वाजता आनी 5 वाजता कोंकणीन मिसां आसतली आनी 6 वाजतांचे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. आतां मीस सोंपल्या उपरांत आमचे यादनीक बाजिलिकेच्या मदल्या दारांतल्यान भितर सरतले आनी आमचे मनाचे सोयरे स्टेजीच्या कुशीक एक दार आसा तातूंतल्यान भितर सरून बाजिलिकेच्या पयले माडयेर येवन तुमी आमचे कुशालकायेन वांटो घेवचो. आतां आयचो येजमान चलोवपी आमचो भाव भोवमानेस्त सबस्त्यांव मास्करेनस बारोडाचो बिस्म 2 उतरां उलयतलो. His Eminence Cardinal Philip Neri Ferrao, bishops present on the dais, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, all the ministers, and all of you brothers and sisters. I'll stick to only one language to make it short. Old Goa has a special vibe. I used to study in Nagpur in the 70s, and then I was posted in Nagar Haveli. But whenever I came home for a short while, with a scooter, I always took a ride from Kamurli, Ambora, over the hills of Ponda to come to Old Goa. This is a special place. You feel an ambience, you feel a vibe, you feel a certain vibration because of the presence of St. Francis Xavier. That is why I'm extremely thankful to Your Eminence to having invited me here today to celebrate this Eucharist, and I accepted immediately, even postponing some meetings that I had so that I could be here present. This beauty of Old Goa, when I was rector, the first thing when new students came, we came and celebrated a mass on the tomb, thanks to Father Patricio and others, because this is what inspires us. Thank you very much, and I wish all of you a very happy feast of St. Francis Xavier. I am in Baroda, but wherever we go, people ask about Goa, they are so happy about it, and they ask about Francis Xavier. And this is not just Catholics, this is all people who love Goa and who love Francis Xavier. May Francis Xavier bless us with peace and harmony in our state and in India. Wish you a very happy feast. दोबाजीक आशीर्वादाक सोगली उबी रावया. दोर एका मागण्याक आमेन म्हूण आमी जबाब दिवया आनी आमची मान बागोवंक आमी आशीर्वाद घेवया. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सत मानतात, आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताचे येण्याचे पोरजोडान सोर पदवेदार आनी काकुत्सार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थांत थीर, बोरवाशांत संतोशी आनी प्रितीमोगांत उर्बेस्त आनी सुडसुडीत करूं. आमेन. आमचो सोडवणदार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यांत. तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिवं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो
आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सोवें सदां आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे नोवेनाचे मागणे आमी सगळीं सांगाताक म्हणुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक तिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर देसा देसांनी भोंवलो. ताची देख घेवन जेजून केलें तशें खालतिकायेची आनी सेवे चाकरेची शिकवण जियोवंक घरा वेताना आमी गीत गावया. फ्रांसीस शावेरा. Francisco
dear sisters and brothers, there is a group that has been helping me with the distribution of laddus every 6th of the month. We have a mass at the chapel of St. Francis Xavier. So they have voluntarily been giving this for the people who come there. So they asked me if they could give it today for the feast, and they would be at the different exits. So be aware that they have my permission, and they have been doing this good work. They've also been giving every day a flower to St. Francis Xavier, bouquet. Every day they do that. So they are very kind, and so if they are there, just be aware that I have given them the permission to distribute these Karachi laddus. Thank you.